हे देवस्थान पयलीं आशिल्लें कुडतरी म्हणून ताजें नांव मूळ येता शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुडतरी महामाया अशी सांगतात की 1510 पुर्तुगेजान गोंय घेतलें आणि 1540 उपरांत बाटाबाटी खूब प्रमाणात सुरू केली। तातूंत 1560 इतकी बाटाबाटी केली की आमचे जे पळय कुळावे आशिल्ले पयलींचे ते पळून ते कर्नाटका पावले, थोडे केरला पावले, पूण तरी आसतना आयज थिंच्यान ते सुद्दां हे कार्यक्रमाक हजर सामके येतात।